बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा गोंयांत तशेंच देशा भायर खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांच्या कडेन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज 55व्या इफ्फीचे तयारेचो जो नियाळ घेतलो हे खातीर ताणें मंत्रालयात एक बसका आपयल्ली आनी हे बसकेक जायत्या सरकारी खात्याचे अधिकारी उपस्थित आसले। 19 नोव्हेंबरा मेरेन खंय ही जी तयारी आहा ती पुराय जातली, 15 नोव्हेंबरा मेरेन तयारी आहा जी पुराय जातली आनी 19 नोव्हेंबराक उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता वचून पळोवणी करतलो। तेच बरोबर जे 22 नोव्हेंबराक एक खास परेड दवरल्या ती म्हटल्यार जे कार्निवाल आनी शिगमो परेडीत जे फ्लोट आसले आनी जे इनामां ज्या फ्लोटांनी जिखिल्ली त्या फ्लोटांची 22 नोव्हेंबराक खास परेड जातली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी येता, तुमकां खबरच आसतलें कांय दिसा पयलीं प्रथमेश गावडे म्हणटा त्या पुलीस कॉन्स्टेबलान जुवारी पुला वयल्यान उडी मारून जीव दिल्लो। ह्या प्रकरणात आतां एक अपडेट आयल्या। ती अपडेट अशी की ह्या प्रकरणात पुलिशेन 2 लेडी पुलीस कॉन्स्टेबलांक अरेस्ट केला आनी तांची चवकशी सुरू आसा। तिसरी एक म्हत्वाची अपडेट ती अशी की चोडण जुव्याचेर एक यॉट येवपाचो आसा खंय आनी हे यॉटाक थळाव्या नागरिकांचो विरोध आसा आनी कसलेच तरेची परवानगी घेनासतना बेकायदेशीर पद्दतीन हो यॉट हाडपाचें काम चालू आसा। हो यॉट आयलो जाल्यार आमच्या इकॉलॉजीक तो हार्मफूल थारतलो अशे तरेचे स्टेटमेंट चोडणाच्या लोकांनी केल्ले आसा। ह्यो तीनय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत सरान आमकां 3 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा ते तुमी मुजरत गोमंतक टुडे ह्या 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक विसरूं नाकात। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बोट धंद्यांनी फकत नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्हय जाल्यार कामगारांच्या भलायकेची काळजी घेवची तशेंच पुलीस व्हेरिफिकेशन करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कुटपण जेटीच्या उक्तावणा वेळार केल्लें। फुडें ह्या समिला कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची घडणूक। येवपी 17 नोव्हेंबराक भंडारी समाजाची वेंचणूक जावपाची आसा आनी हाका लागून अशोक नायक समितीन उमेदवारी अर्ज मागयले। तर ह्या अर्जाची छाननी जी आसा ती पणजे भंडारी समाज कार्यालयांत आशिल्ली आज आनी हाका लागून थंय कोणाकूच भितर घेवंक नाशिल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जालें। हाका लागून थंय कार्यालयाच्या भायर पुलीस तैनात केल्ले आनी दुसऱ्या वटेन अशोक नायक समितीचो उपाध्यक्ष जो आसा देवानंद नायक तो म्हणटा की थोडे थंय लोक अशे आसा जाणी उमेदवारी अर्जूच भरून आपूण ते थंय येवन बेठोच बोवाळ घालतात म्हणून अशी ही बातमी आसा। संविधान आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रांतले करमणे वाठारांत सद्या रस्त्या कुशीक संरक्षण वणत नाशिल्ल्यान तो रस्तो सामकोच येरादारी खातीर धोकादायक जाला। ताका लागून ह्या रस्त्या कुशीक संरक्षण वणत म्हटल्यार कंपाऊंड वॉल भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्ता विभागान थंय संरक्षण वणत बांदून दिवची अशी थळाव्यांनी मागणी केल्ली आसा। फुडें ह्या दिप्ती कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची घडणूक। राज्यात सध्या कोट्यांनी सरकारी नोकऱ्यांची आयज दिवन कोट्यांनी रुपयांचो जी फसवणूक करता पळय तो बी घालतात अशी एक प्रकरणां जी आसात ती उक्ताडार येत आसात। पूजा नायकाच्या फाटल्यान आतां दिवचल पुलिशेन प्रिया यादव हिका अटक केल्ली आसा। फाटले 2 म्हयने सावन तिच्या आड जेन्ना कागाळ नोंद जाली तेच्या उपरांत ती 2 म्हयने फरार आशिल्ली आनी आतां तिका दिवचल पुलिशेन कोल्हापुरांत वचून तिका रितसर अटक केल्ली आसा। तिणें तिच्या कडल्यान तशेंच 2 दुचाकी आनी 2 चारचाकी मेळून सुमार 4 वाहनां तशेंच भांगर मेळून 27 लाखांचो मालवज
सध्या ताब्यात घेतिल्लो आसा आनी आयज तिका रिमांडा खातीर जेन्ना पळय व्हेल्ली तेन्ना तिका 7 दिसांची पुलीस कस्टडी मंजूर केल्ली आसा. आनीक एका अशाच प्रकरणात जिच्या आड म्हणजे ह्याच अशाच कॅश फॉर जॉब ह्याच प्रकरणात जिच्या आड लुकआउट नोटीस जारी केल्ली अशी दिपश्री सावंत गांवस हिकाय फोंडे पुलिशेन अटक केल्ली आसा. तर अशी जी एक प्रकरणां आतां उक्ताडार येतात ताका लागून लोक ज्यांची फसवणूक जाल्ली आसा तांणी आतां भिवचें न्ही, तांणी फुडें सरून कागाळ नोंद करची अशें आवाहन जें आसा तें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्लें आसा आनी तांणी सांगिल्लें आसा ह्या प्रकरणांत घुसपल्ल्या कोणाकूच ते सोडचे नात. तर ही रीत जर तुमकां सविस्तर बातमी आमच्या साताच्या बुलेटीन तशेंच हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांचेर पळोवपाक मेळटली. गोंयांत सध्या जॉब स्कॅम चालू आसा ताचेर आमकां दिप्तीन आतां अपडेट दिला. ती गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळया. तशेंच फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची दिसाची घडणूक. आयच्यो ज्यो बातम्यो आसा आतां तुमकां खबर आसा गोंयांत जे हिलकटी आहा ते खुबशे सुरू जाल्लेले आसा. अशीच जी बातमी आहा तेनी ह्या ती गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार आयली. जी बातमी म्हणजे की शेल्ल्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणान बेकायदेशीर रितीन हिलकटी करपाचें काम सुरू आसा आनी हो जो थळांनी हाचो विरोध केला न्हू जो प्रश्न आसा तो थळांनी काल आयतारा जाल्ले ग्रामसभेन तेंच्यांनी मांडला आनी तेंच्यांनी मागणी केल्ली की ह्यो जो हिलकटींग आहा तें बंद जावचें. सो उपरांत मागीर सरपंचान सांगलें की आपूण हेजी सकयल चवकशी करतले. उपरांत मागीर आयज फ्लायींग स्क्वॉडांच्या अधिकाऱ्यान आयज हेजी पळोवणी केली आसा आनी जो अहवाल आतां येतलो ही जी पुराय बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच काल राती मोल्या महामार्गाचेर 3 गाडयांचो अपघात जालो. भिरांकूळ आनी बस दुचाकी आनी कारीचो तिगांचो अपघात जालो. ह्या अपघातान 2 जाण सोंपले आनी एकले आतां गंभीर जखमी आसा. तशेंच जे बसींतले जे प्रवासी आसले ते बी जखमी जाल्ले आसा. देखून तांचेर उपचार सुरू आसा. आनी तिसरी जी बातमी आहा ती आयजूच एक बातमी काय की उत्तराखंडांतल्यान एक बस आहा ती पडलेली आसा वयल्यान सकयल आनी ह्या बसींतल्यान ज्या बसीन 40 प्रवासी आशिल्ले तातूंतले 36 जे प्रवासी आहा तांकां मरण आयलेलें आसा आनी आतां उरल्यांचो सोद सुरू आसा. ही ज्यो सगळ्यो बातम्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ह्यो ज्यो आमचे सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे